The government football ground in Morji has fallen into a state of neglect, raising serious concern among locals, players, and sports enthusiasts. The stadium's sitting area are collapsing due to a lack of maintenance, and the field itself is dusty and without green grass. Essential facilities like badminton, table tennis, and carom room for students and local residents are either missing or in poor condition. In October 2022, MLA Govind Gowde has promised to revoke the ground and stadium, but no work has been carried out since. Currently, the sports authorities charges 2000 rupees per day for organizing tournaments, preventing local football events over the past 2 years. National Kabaddi player Shivnath Chetgaonkar urged immediate actions, stating that construction and renovation work must begin without delay, while locals including Albert Fernandez suggests that if renovation is not feasible, the space could be repurposed into a mini hospital. Residents call on MLA Jeet Arulkar and Sports Minister to take urgent steps to revive the Morje football ground. नमस्कार. अल्बर्ट फर्नांडीस मोर्जेकर. सध्या आमी ग्रावंडार आसा मोर्जेच्या आनी सगळे की ही बातमी दिता की हे मोर्जेच्या लोकांक जायते भुरगे खेळपी आसा स्पोर्ट्साचे आनी ह्या ग्रावंडाची तुमी पळयता जाल्यार कितें हालत जाल्या ती. स्पोर्ट मिनिस्टर सांगलें की गोविंद गावडेन 2000 सांगलें की तुमकां आपूण बांदून दिता म्हणून. आयज तेन्ना तुमी सर्वे केल्यात आनी सगळो सर्वे करून गेल्यात तुमी अजून पर्यंत तुमी तो आयज तुमी ग्रावंड करून म्हाका ही हेजी परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती. आयज तुमी आयज जायते तुमी कितें कितें करतात म्हणल्यार वयर बसपाची खुबूच हालत आसा आनी आयज आमचे भुरगे आतां खेळोंक मेळटा तुमकां पावसान खेळोंक मेळचें ना जाल्यार तुमी एक काम करपाचें. जर तुमकां ती इच्छा नाही करपाची जाल्यार ह्या ग्रावंडाचेर तुमी हॉस्पिटल तरी बांदा. कित्याक मोर्जेन आमचें हॉस्पिटल एक ना आनी कोणाक कांय पडलेलेंच ना. हे पळयतले तूं हे कपच्या पळया हे तुका दाखयता हे कपच्या पळया कितें जालें तें. हे वयल्यान पडटा आनी हेजी हालत पळय कितें जाल्या ती. हेका कितले वर्सां जाली. एटलिस्ट तरी तुमी तें करूंक जाय. आनी मोर्जेचे पंचायतीक सांगता आनी रिक्वेस्ट सरपंचाक करता विलास मोर्जे तूं मातसो येवन म्हाका सांग ते ये आनी चॅक करा सगळे मेंबर. कित्याक हे आमच्या मोर्जेकारांक बरें फिटनसाक लागून मागीर तुमी म्हाजेर बेजार जातात. तुमच्या कडेन एक मोर्जेच्या रिक्वेस्ट करता की आमचो विलास मोर्जे रवन तावडकर जो स्पोर्ट मिनिस्टर आसा वडकर जो आमचो सरपंच आसा की रिपोणकर आसा पळय ताका घेवन हांगा येवचो आनी तो ग्रावंड दाखोवचो. कित्याक आयज लोकांक खेळपाक जाय. कित्याक आयज लोकांचे फिटनस लेस जाल्ले आसा. आयज कितें तांकां ग्रावंड ना. हो ग्रावंड केल्लो जाणट्यांनी पयलो मातयेचो आसलो. हे तुमी आतां तेची रिस्क घेवपाक जाय आनी ते तुमी करपाक जाय. देव बरें करूं. आतां सगळी रॉड दिसता लेपाची एक कसो दितली आनी थोड्या वर्सांनी खाला पडटले तेन्ना जागे जातले. तेन्ना एक सगळे आमच्या आमदारान लक्ष दिवन मातशें मिनिस्टर मेळून मातशें काम करून घेवपाचें इतलेंच आमचे कडेन मागणी आसा तुमचे कडेन. लायटीचे पळय आतां लायटीचे हे कंप्लीट हे केल्लें आहा हितूर भितर कांयच ना वायर ना कांय ना. कशी लायट पेटयता ग्रावंडार कितें आनी करता ते रातचे तर पेटयनाच ना. ते खेळांक येवंक सोदता आमचे सुद्दां मराठी ते सुद्दां येवंक सोदतात. ते मदले सगळे मोर्जेचे आतां बरे बरे भुरगे आहा प्लेयर बरे आहा खेळांक सोदतात फुटबॉल. आतां आमी एक कबड्डी सुद्दां करता ग्रावंड आमकां बरो ना आनी थंय वेवस्थीत खेळलोच जायना. ते ग्रावंड एक बरो करून रातची लायटी सुद्दां बरे पेटोवन आमदारान एक वेवस्थीत आमकां हे ग्रावंड करून दिवपाचें आनी मातसो लक्ष घालपाचो. सगळ्यांचें लक्ष मोर्जीत घातलां तितल्या ती ग्रावंड एक आहा मोर्जीतच आहा ते बरो करून दिवपाचो आनी सगळे सिस्टमॅटीक मातशें करून हितूर लक्ष घालून बारीकसाण सगळ्याक लक्ष घालतलो हांव मोर्जीत तितलो ती ग्रावंडार ते मातसो लक्ष करून घालपाचो. हे आतां आमी ग्रावंडार येयल्ले आहा अशें पळोवपाक ग्रावंडाची एक रुमाची दाराची परिस्थिती पळया मोटर पळय कलमेलो आनी हेची स्टेरकेज आहा ती सगळी कलमेल्यान पडपाचो संबंद आहा. आनी हेतूर आतां ही ग्रावंडाची परिस्थिती आमचो मांद्रे मत आमदार हेंच्यांनी इव्हेंट केल्लो मोठो पण हे एक पळोवन तेणी कांय तरी हेतूर लक्ष घालून एक ग्रावंडाची एक बरी वेवस्था करपाची. सगळी ती नेट हे आतां पडपाक येयला ते तरी तेणी करून एक सगळे काम केलें पळय ग्रावंडाचें तेजें मातशें उरलें. तेही आमच्या दाराची ग्रावंडाची परिस्थिती बघा त्या आमदार आमचें सगळें मुर्तीचें काम बरें केल्लें आहा. ग्रावंड म्हणून एक ग्रावंडाची दवरल्या हॉस्पिटल केल्या रस्ते केले इवन बालभवन करता फिजिओलॉजी आमच्या जाणट्या खातीर आमकां एक टेस्ट करता पण सगळें तेंची केल्लें आहा. फक्त ते आमचे ग्रावंडाचे आमी आतां स्पोर्टमॅन येयल्या ते
एक ती दाराची हालत पळयात तेणी एक ग्रावंडाचेर एक लक्ष घालून ग्रावंड बरोबर करपाक जाय भुरग्यांक आमच्या गांवांतल्या. तातूंत केलो म्हणटा पळोवपाक ही आतां गॅलरी बसतात ती तो एक तुमकां आमचो ज्येश्ठ नागरिकत म्हाका म्हणल्यार हांव अध्यक्ष त्या खातीर एक गॅलरी आमी पळोवंक येयल्ली. ती गॅलरी फाटल्यान जर पळयता जाल्यार कंप्लीट खाला पडल्या, कंप्लीट ती पडपाची आनी ती गॅलरी बसतात आमचे सगळे ज्येश्ठ नागरिक जावं भुरगे जावं जाणटे प्लेयर आसतात रागबत जर बसतात जाल्यार कितें जातली परिस्थिती ही फक्त आमच्या आमदारान तांणी ते सगळें बरें केल्या तें पळोवन फाटल्यान एक पळोवन तेणी काल येदो व्हडलो इव्हेंट केल्लो पण फाटल्यान तेणी पळोवंकूच नासतलें त्याक पडटा आनी फाल्यां तर लोड जायत गेमीचो आनी फाल्यां पडलो जाल्यार सगळें आमचेर येतले गांवांतल्या लोकांचेर. आनी ते ज्येश्ठ नागरीक अशें सांगतात ते एक लक्ष घालून तेणी एक अशें बरें वेवस्थीत करून ग्रावंड आमकां दिवपाचो आनी ताका सिमींट प्लास्टरींग करून सगळें क्लियर करपाचें. फाटल्यान ग्रावंडाचेर गेला मातसो बरो प्ले खेळटा इश्कोर खेळटा मागीर सगळे फुटबॉल चॅम्पियन डेवीड बीड सगळे आमी आनी आतां फुटबॉलाक चान्स मेळना. हांव कबड्डी गेलो, कबड्डी सारको चॅम्पियन नॅशनल खेळ नॅशनल 4 आहात पण आतां म्हाका गव्हर्मेंट पेन्शन येता त्या खातीर एक ग्रावंड म्हणल्यार पळय फाटल्यान पळयता जाल्यार सगळी गॅलरी गेल्या कंप्लीट गेल्या. काल सर आमच्या आमदारान इव्हेंट केलो मोठो पण ती बायलां थोडी म्हणल्यार आमी बसले पळय फाटल्यान मी वचांक ना फाटल्यान गेले फक्त त्याला सगळे कोसळल्या अगबत्ती जर ती सगळी इव्हेंट येतो पडटा पण त्या आमदारान ते लक्ष घालून फाटी गोविंद गाणी येयलो उदघाटन केला नाल फोडलो पण तेजेर कांयच लक्ष दिवना. आतां ह्या आमदारान आमच्या सगळीं कामां बरी केल्या त्या खातीर हेका आमचे स्पोर्ट मिनिस्टर आतां हाडून ताका दाखोवन सगळी एक ते ग्रावंडाचेर कंप्लीट काम करून आमकां मातशें गोंयच्या लोकांक आनी प्लेयरांक सगळ्यांक एक बरें ग्रावंड दिवपाचो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.